दिव्यवाणी 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 अर्गां तुका सुमियन जेजू होगलाप तुका सुमियन जेजू जेजू क्रिस्ताच्या नांवान मोगाच्या भाव भयणीनो तुमकां सर्वांक साद्या काळाच्या 27वो आयतार ह्या सुवातेच्या नियाळाक स्वागत सुस्वागत. आज ऑक्टोबराची तारीख 8 येगडी बोर आमी मागया. सर्वेस्पर बाबा तुका अर्गां होगलापांनी वाखाणी दिता, तुज्या नांवाक हांव महिमा दिता. आयच्या दिसा तुजी सुवात आमी नियाळच्या वखता ही सुवात समज सारके आमकां तुज्या पवित्र आत्म्याक पाठाय. तो पवित्र आत्मो आमकां समजणेची सकत दिवनी मात्र न्ही, ही सुवात आमच्या जिवितान जियोवंक आमकां प्रेरण दिवं दी. हे मागणे आमी करता बाबा तुज्या पुता जेजूचे नांवी, आमेन. घेवया आमी आयचें पयलें वाचप इसाइया प्रवाद्याच्या पुस्तकांतले आवासवर 5 ओळ 1 तावन 7. Isaiah chapter 5 verses 1 to 7. म्हज्या इश्टाक एक गीत गायता, ताच्या दाखामळ्या विशीं म्हजें मोगा गीत गायता. एका पिकाळ दोंगरार म्हजे इश्टसो एक दाखामळो आसलो. ताणें तो कोंडलो आनी फातर काडून नितळ केलो आनी थंय उत्तम दकवली लायल्यो. तांचे मोदें ताणें एक बुरूज बांदलो आनी थंय कोळंबी तयार केली. तो मोळो ताका दाखो दितलो म्हूण तो आशेवन रावलो. पूण ताणें दिल्यो रानवट दाखो. तर आतां जेरुसलेमाच्या निवास्यांनो आनी जुदाच्या मनशांनो, म्हजे आनी म्हज्या दाखामळ्या मदें न्हीद करा. म्हज्या दाखामळ्याक हांवें आनीक कितें करूंक जाय आसलें आनी तें हांव करिनासतना रावलां. तो म्हाका बरो दाखो दितलो म्हणून हांव आशेवन रावलो. पूण ताणें म्हाका रानवट दाखो कित्याक म्हूण दिल्यो. तर आतां म्हज्या दाखामळ्याक हांव कितें करूंक वेता तें सांगता. हांव ताची वयर काडटलो आनी तो सरव असो जागो जातलो. ताजो दोरो कोश्टलावन घालतलो आनी तो पांयां तळा मस्तोन वेतलो. हांव तो पाड जावंक सोडटलो. कोणूच तो बेणसो ना वा पणसो ना. तातूंत जिलकुटां जातलीं आनी खांटे खुंटे वाडटले. कुपांनी ताचेर पावस घालिना जावंक हांव तांकां आज्ञा दितलो. धडबारांच्या सर्वेस्पराचो दाखामळोस इस्रायलाचें घराणें आनी जुदाचो लोकूस ताच्या आपोरबायेचें झड. तो न्यायनितीची आशा धरून रावल्यो. तो न्यायनितीची आशा धरून रावलो पूण ताका पळोवंक मेळ्ळो रक्तापात. तो प्रामाणीकपणाची आशा धरून रावलो पूण ताका आयकूंक मेळ्ळी बोबाट. श्लोक अंतर्गीत कीर्तन 80 Psalm 80. इस्रायलाच्या घराण्यांच सर्वेस्पराचो दाखामळो. इजिप्तांत ते उमटून एक दाखवल तुवें हाडली. जनांगांक दावंडोवन तुवें ती रोयली. दर्या पर्यंत तिणें फांटे सोडले. व्हडले न्हंय पर्यंत तिणें कोंबरे दिले. इस्रायलाच्या घराण्यांच सर्वेस्पराचो दाखामळो. तर कित्याक तिचे दोरे तुवें परतिल्याय. वाटेन वेता ती सक्कडी हात घालून दाखो कुणतात. रानदुकर पळय कशी ताची देसवट करतात. वय रानवट सावजान ते उस्तून मस्तून सोडतात. इस्रायलाच्या घराण्यांच सर्वेस्पराचो दाखामळो. दळबारांच्या देवा आमचेशी फाटीये. सर्गींतावन फाटी परतोवन आमकां पळय. हे दाखवलीची भेट कर, तिची जतन कर. तुज्या उजव्या हातान रोवन तुवें ती वय केल्ली. इस्रायलाच्या घराण्यांच सर्वेस्पराचो दाखामळो. आमी तुज्या सदशिली पयस सरून वेचिनाव. आमकां नव्या जिवान भर ते दुवा तुजी कीर्त आमी गायतल्या. दळबारांच्या देवा आमकां फाटी हाड.
तुज्या मुखामळाचो परजळ आमचेर फांको आनी आमकां सडवण मेळटली. इस्रायलाचे गरण्यांचो सर्वेस्वराचो दाका मळो. सा पावलोन पिलिपी बरयल्ल्या पत्रांतलें वाचप. अबस्वर सौतो वोळ सोतावन 9. St. Paul's letter to the Philippians, chapter 4, verses 6 to 9. भावां भयणीनो, कसलो सुखद हुस्को धरी नाकात. हर एक तुमची गरज मागण्यान आनी उपकारी मोनान देवाक कळीत करा. थोड आमच्या जाणवयेन आटापूंक नजो जाल्लें तें देणें, देवाचें समाधान तुमची काळजां आनी तुमची मोनां क्रिस्ता जेजूच्या एकवटान शाबीत राखतलें. शेकीम भावां भयणीनो, जें कितें सत आनी जें कितें मर्यादेचें, निर्मोळ नितीचें, मोगा पात्र आनी बरें माना पात्र, तशेंच उत्तम म्हूण लेखचें आनी होगलीक फावो जाल्लें तसल्याचेर तुमचें गमन दवरा. म्हजे लागचें तुमी कितें शिकल्यात वा घेतलां, आयकलां वा पळयलां तें पाळूंक फुडें सरा. समाधान दिता तो देव तुमचे सवे आसतलो. उद्गार सर्वेस्पराक जय जय. हांवें तुमकां विंसून काडल्यात म्हणटा सोमी. तुमी भायर सरून वचून बाळतात आसलें फळ दिवच्याक हांवें तुमकां नेमल्यात. सर्वेस्पराक जय जय. माथ्यावा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता आवासवर 21 वोळ 33 तावन 3. Matthew chapter 21 verses 33 to 43. जेजून प्रधान याजकांक आनी लोकांच्या मालगाड्यांक ही एक ओपार सांगली. एकलो बुयंकार आसलो. ताणें एक दाका मळो लायलो. ताच्या भोंवती एक वळी घाली. ताच्या मोदें दाका रोसाक एक गाण्या फोंड कोंडलो आनी पारो करूंक एक बुरूस बांदलें. उपरांत मोळो ओकलांक गेणीक दिवन तो पोरग गांवाक गेलो. फळ पिकसो वेळ येतस गेणी बाबती फळांचो वांटो घेवच्याक आपल्या साकरांक ताणें ओकलां सरशीं धाडलें. पूण त्या ओकलांनी ताच्या साकरांक धरलें आनी एकल्याक ताणें सरसरी मार घाले. दुसऱ्याचो जीव काडलो आनी तिसऱ्याक फातरायलो. परत्यान ताणें पयल्याच्या परस चड एरसाकरांक धाडले. पूण ओकलांनी तांकांय तेच परी चलयले. शेवटी ताणें आपल्या पुताकच धाडलो. म्हज्या पुताक कोणी ते मर्याद दितले म्हूण ताणें चिंतलें. पूण पुताक पळयतच ते ओकलांचे एकामेका लागीं म्हणा लागले, आळे दायजोचो वारीसदार येया, ताका आमी लगड काडया आनी ताचें दायज आमचें जातलें. अशें ताका तांणी धरलो आनी दाका मळ्यांतलो भायर ओडून घालन जिवेशी मारलो. तर दाका मळ्याचो धनी पाटी येतस ते ओकलांच्यान कितें करीत म्हूण तुमी चिंतात. ते म्हणाले, त्या नसत्यांक तो लगड काडटलो आनी आपलो दाका मळो फावो त्या वेळार गेण फारीक करतल्यांक गेणीक दितलो. ताका जेजू म्हणालो, पवित्र पुस्तकी हे परी बरोवन आसलेलें तुमी वाचलां मूं. बांदप्यांनी उपकार ना म्हणून सांडुल्लो फातरच जावंक पावलो मुल्या फातर. सर्वेस्वराचें काम तें आमच्या दोळ्यांक तें एक विचित्र. जेजू क्रिस्त ते मोगाच्या भाव भयणीनो, बांदप्यांनी उपकार ना म्हणून उडयलोलो फातरूच जालो मुल्या फातरू. आयच्या दिसा जेजून सांगची ही ओपार जेजूच्या जिविताकच लगती जाता. कित्याक हाच्या विशीं आमी पयल्या वाचपांत ही आयकता. देवाचें उदारपण, लोकांचें नेगारपण. देवाचें प्रामाणीकपण, लोकांचें अप्रामाणीकपण. देवाचो मोग आनी लोकांचो तिरास्कार.
देवाचें कालतेपण आनी ह्या मनशाची हांकार्या व्हडपण हें सक्कड पळयतना देवान आमचो मोग केलो, पूण मोगाचो मनशान तिरास्कार केलो पातकाद्वारे. आनी आज बारी सुबीत रितीन इसाया आमकां सांगता आसा, पयल्या वाचपान तुमी आयकलें जाल्यार, म्हज्या इश्टाक एक गीत गायता. आनी हें सगळें गीत कोणा विशांत? इस्रायल पोरजे विशांत. ताणें विंचून काडल्या जुदा कुळये विशांत. कित्याक ताणें कितें सक्कड देवान करूंक जाय ह्या लोकांक देवान केलें जाल्यार लोकांनी देवाक नेगार केलो. लोक देवाक विसरलो, पातकान पडलो, देवा तावन पयस गेले. आनी तांच्या जिवित्या खातीर देव सांगता, आनी चड हांवें कितें करूंक जाय आसलें. आजी आमकां देवान इतलें सक्कड केलां, हें वातावरण दिलां आमकां, उस्वासाक वारें दिलां, जिवीत दिलां. आमी ह्या इस्रायल पोरजे बरी जावन आसावंगी म्हणून आज आमी नियाळ करूंक जाय. त्या खातीर तुमी निमाणें पळयतात, ह्या सगळ्या वाचपाचो अखेर असो जाता. दळबारांच्या सर्वेस्पराचो दाका म्हणोस इस्रायलाचें घराणें, देवाचो दाखो म्हणोस इस्रायलाचें घराणें, आनी जुदाचो लोकुस्ताच्या आपोरबायेचें जड. तो न्यायनितीची आशा धरून रावलो, पूण ताका पळोवंक मेळ्ळो रक्तापात, एकामेका झगडें, देवाक नेगार करचें, देवा तावन पयस वचचें. तो प्रामाणीकपणाची आशा धरून रावलो, पूण ताका आयकूंक मेळ्ळी बोबाट. वय मोगाच्या भाव भयणीनो, सबारपोटी अशेंच घडटा. देव दिता आनी बक्षिता, मनीस घेता आनी विसरता आनी निसरता. पूण प्रकृतीक विकोप येतना कोणाकी बक्षिना, सगळ्यांकी घेवन वेता काही. त्या खातीर आयच्या पयलें वाचप आमकां एक जागवण. कित्याक बायबल सांगता, तुमी जागी रावा, आयती रावा. आज आमी ती दाखोवल जावन आसा. देवान आमकां हर एक दिलां, साक्रामेंताची कृपा दिल्या, आमकां उपादेश दिल्या, देवाचें उतर आमकां ताणें दिलां, तसो मोग ताणें आमकां दिलां. हर एक दीस तसो मोग नवोच जावन आसा. पूण आज आमी देवाक विसरन पयस गेल्यावंगी, देवूच नाका म्हणल्यार चिंतपान आमी जिवन आसावंगी. तर आमचे साल्वासांव आमी नेगार करते आसावंगी. आमच्या त्या साश्टीत जिविताच्या वाटेन तयाराय करची सोड न्हू, आमी आमच्याच संवसारान बुडोवन आसावंगी. तर आज आमकां पयलें वाचप आपोवणें दिता आमचें कॉशेर्द ह्या एग्जामिनेशन परीक्षा करूंक, एग्जामिनेशन ऑफ आवर कॉन्शियन्स. हांव देवा लागीं आसांगी, देवा तावन पयस पावलांगी. तर आज देव म्हाका आपोवणें दिता ताच्या लागीं येवंक, परिवर्तन जावंक आनी ताची परजा जावन जियोंक. हाचे श्लोक आमी आयकले. इस्रायलाच्या घराण्यांच सर्वेस्पराचो दाका मोळो. जो बरो आमी सक्कड कातोलीक पवित्र सभा ह्या जेजू देवाक पातयेवची दाका मोळो. आनी त्या दाका मोळ्यान बरी दाका तो आशेता, म्हणजे बरेंपण तो आशेता, समाधान तो आशेता, शांती तो आशेता, आनी तो आशिर्वाद बेसांव तो आमकां फावो करता. त्या खातीर हें किर्तन येशी सांगता, इजिप्तांतली उमटून एक दाखोवल तुवें हाडली, जनांगाक धांवडोवन तुवें ती रोयली. म्हळ्यार इजिप्ताच्या त्या कश्टांतावन तुवें इस्रायल पोरजेक सोडयली आनी तांकां कितें केली? तांकां एक जनांग जावन तुवें तांकां हाडली. दर्या पर्यंत तिणें फांटे सोडले, व्हडले न्हंय पर्यंत तिणें कोंबरे दिले. म्हळ्यार तांचे संतान कशें देवान सर्वेस्पर बापान आब्राहामाक बसवणी दिली, रेवेच्या त्या दर्याच्या रेवे बरी जातली तशी जाली तांची संतत. तर कित्याक तिचे दोरे तुवें परतिल्याय? वाटेन वेता ती सगळी हात घालून दाखो कुणतात, रानदुकर पळय कशी ताची देसवाड करतात, वयर रानवट सावजां ते उस्तून मस्तून सोडतात. म्हळ्यार कितें? देवाक विसर वेतना हांची परिस्थिती परिगत कशी जाता गे म्हणल्या विशीं किर्तनकार सांगता. त्या खातीर किर्तनकार मागता, दळबाराचे देवा आमचे अशी पाठये. आज आमी मागाची सर्गीत जावन फाटी परतून आमकां पळय, हे दाखोवलीची भेट कर, तिची जतन कर, तुज्या उजव्या हातान रोवन तुवें ती वय केल्ली. म्हणजे तुजो मोग परत आमकां दाखय सर्वेस्परा. आमी अस्कत आमच्या उणेपण ओळखून घेता, आमी तुजे थंय येता, आमी तुजे सरशिली पयस सरून आनी वेची नाव. कित्याक तुजे थावन पयस सरून गेल्यार आमकां समाधान ना, आमकां आशिर्वाद ना, आमकां बेसाव ना, आमकां पेकोण ना.
आमकां नव्या जिवान बरो. ते तुवा तुजी कीर्त आमी गायतले हांव. दळबरांचे देवा आमकां पाटी हाड. तुज्या मुखा म्हणसो परजोळ आमचे फांकू आनी आमकां सोडवण मेळटली. तुजे तावून मात्र आमकां सोडवण मेळटली. अशे दुसऱ्या वाचप सांग पावलू आमकां सांगता आमी कसलोच कंत हुस्को धरूंक नजो खंय. सबार जाणां कंतीन जीवन आसात, कंत हुस्को धरिनात. तरी एक तुमची गरज मागण्यान आनी उपकारी मनान देवाक कळीत करा. कशें कळीत करा? मागण्यान. मागणें आमकां आनी देवाक असो संबंध आनी देवाक अर्घ दिवया असले उपकारी मनान. तुवें केल्ल्या खातीर अर्घ दिता सर्वेस्परा. हांव तुका म्हाका तुका समर्पता म्हणजे त्या सामा कितें हांव भेटयता. तवळो आमच्या जाणवेन आटापोवंक नजो जाल्लें तें देणें म्हणजे पवित्रत्मो. देवाचें समाधान तुमची काळजां तुमची मनां क्रिस्ता जेजूच्या एकवटान शाबीत राखतले. आमच्यो गरज मागण्यान आनी उपकारी म्हणून वी शूड बी ऑलवेज थँकफूल, ऑलवेज ग्रेटफूल टू गॉड. आमी पुरपुरचे न्ही, गाडी सवय दिवचे न्ही. देवाक सदांकाल आमी अर्गां होगळाप दिजय, उपकारी मन आमी दाखयजय. त्या खातीर आमकां सांगता देवाचें समाधान तुमची काळजां तुमची मनां क्रिस्त जेजूचे एकवटान शाबीत राखतले. मागणें आनी उपकारी मन बारी गरजेचें. शकी भाव भयणीनो, जें कितें सत, जें कितें मर्यादेचें, जें कितें निर्मळ, नितीचें, मोगापात्र आनी बरें मानापात्र, तशेंच उत्तम म्हूण लेखचें आनी ओगलीक फावो जाल्लें तसल्याचें तुमचें गमन व्हरा. आज खंयच्याय आमच्या गमन आसा म्हळ्यार कितें सत आमी सत सोदून काडूंक. ह्या सत आसलें जेजू थंय जियेता वंगी. ह्या सताचो उजवाडान आमी जिवन आसा वंगी. मर्यादेचें, मर्याद होगडावचें न्ही, मर्यादेचें, निर्मळ, म्हळ्यार निर्मळपण, नितळाई, पवित्रपण, नीत, मोगापात्र आनी मानापात्र आनी कितें उत्तम म्हूण लेखचें आसा पळय तें तुमचें तुमी तसल्याचेर गमान दवरा. नाका जाल्ल्याच्या विशयाचेर गमान दवरचें न्ही. म्हजें लागचें तुमी कितें शिकल्यात वा घेतलां, आयकलां वा पळयलां तें पाळून फुडें सरा. हांव तुमच्या सांगात जियेल्लो सांग पावल सांगता आनी हांवें तुमकां शिकोवन दिल्या हें सक्कट तुमी पाळा. समाधान दिता तो देव तुमचे सवे आसतलो, तुमचे सवे आसतलो. म्हाका भाव भयणीनो, वांजेलाक आमी वेतना दाकामळ्याचेच देवी सर्वेस्परी सांगता दाकामळ्याची वपार, हांगाय दाकामळ्याची वपार. आनी ह्या वपारेंत जेजू कितें आमकां सांगूंक आशेता, हें आमकां कम्युनिकेट करूंक आशेता. कित्याक म्हळ्यार तो जावन आसा आमचो सोडवणदार, तोसूं जावन आसा आमकां साल्वासांव दिवचो. ताका आमी नेगार करना, मुल्याक कैंगये कडेन काडून आमी ह्या संवसारांत जिवंक जायना. आमच्या जिवीत म्हणल्यार सासणीक जिविताचे मुल्या पातोर जेजू. आमच्या क्रिस्ती जिवीत असो ह्या संवसारी जिवितांत आसतना मुल्या पातोर जेजू. जर तर मुल्या पातोर आलता सगळे बिल्डींग कोश्टलोन पडटा, काटवण कोश्टलोन पडटा. तर आज आमच्या जिवितांत जेजूक आमी जागो दिलागी. ह्या म्हज्या सोडण्यांक, म्हज्या आशेक हांव बली जावन आसांगी म्हूण चिंतून पळय जाय. ह्या दाकामळ्यांत आमी जियेते आसा. आनी हांगा जेजू ही वपार ह्या रितीन सांगता. एकलो बुयकार आसलो, ताणें दाकामळ्या लायलो, भोंवती वोयन गेली आनी ताचे दाका रोसाक एक घाण्या फोण कोणलो, पारो करूंक एक बुरूज बांदलें. उपरांत मोळो व्हंकलांक गेणीक दिवन तो परगांवाक गेलो. परगांवाक गेणीक दिल्ले पळय, गेणीक दिल्ली ती आस्त त्या व्यक्तीक जायना. सोंपरो 2 नमून आसा. आमी थोडे फावटी पयशांक हाडून घेवन तातूंत करता तें आमकां पडटा. हांगा ताणें गेणीक दिवन गेला. ताजे उपरांत तो लेख विचारता कित्याक तें ताजें हक्क. आनी तो सांगता पळयात, गेणी बाब ती व्हडोसो वांटो घेवन शाक. सोंपरो आतां 100 गोणी भात जाल्यार एक 20 गोणी भात आमी धन्याक दिसय. या इतले मुडे जाल्यार इतले मुडे आमी दिसय. या आमी 20,000 खाण गेल्यार 5,000 आमी ताका पाटी दिसय. त्या एक लेख आसता. आनी ताचो वांटो घेवन शाक, तांचो वांटो घेवन शाक न्ही. पण आज देवाचे देवाक दिया. देवाचे दिवंकी आमी देवाचो वांटो, 10 एक वांटो देवाचो. उपादेश त्या प्रमाणे जिवनचे देवाचे, सक्रामेंत देवाचे. आमी देवा सांगात जियेना जाल्यार कितें जातलें. आनी ताणें कितें केलें, ताणें एका सक्राक धाडलें. व्हंकलांनी सक्राक धारलें, सरसरी मार घालें
आनी दुसऱ्याचो जीव काडलो, तिसऱ्याक पात्रायलो आनी पयलेंचे प्रास चड हेर साकरांक धाडलें. पूण वक्लांनी म्हळ्यार आमी लोकांनी तांकांय तेच परी चलयलें, प्रवाद्यांकय तेच परी चलयलें, आपोस्तलांकय तेच परी चलयलें. तें सांगता जेजू हांगा. शेवटी ताणें आपल्या पुताक कसो धाडलो, वेळा काळा पुर्वी वेळ काळ भरती जाता आसतना पुताक धाडलो. म्हज्या पुताक कोणी तें मर्याद दितले. म्हळ्यार प्रवाद्यांक ह्या आतांनी आपोस्तलांक दिवना, प्रवाद्यांक दिवना, ह्या परमेश्वरान पळयता ताजे बरोबर पुताक धाडता. म्हज्या पुताक कितें मर्याद दितले म्हूण चिंतलें. पूण पुताक पळय तेच वक्लांचे एकामेका लागीं म्हणूंक लागले, अरे दायजसो वारीसदार या, ताका आमी लगड काडया, ताचें दायज आमचें जातलें. कशें गेणीक दिल्ली आस्त वारीसदाराक लगड काडल्यार तांची जावंक साधना. पण हें खोटें चिंतप, आमचें चिंतप, अशीर चिंतप, खोटें चिंतप, हस्कत चिंतप आमकां नाश करता. आनी तांणी कितें केलें, ताका धरलो, धाका म्हळ्यार भायर ओडून घालून जिवेशी मारलो, जेजूक कुरसार मारलो. हें घडीत आमकां हांगा जेजू ह्या ओपारेन सांगता. तर धाका म्हळ्यार सदनी फाटी येताच त्या वक्लांच्यांक कितें करीत म्हूण तुमी चिंतात. त्या नसत्यांक तो लगड काडटलो आनी आपलो धाका म्हळो फावो त्या वेळार गेण फारीक करतल्यांक गिणीक दितलो. नसत्यांक म्हळ्यार हांगा जुदेवांच्यांनी जेजूक तिरास्कार केलो, तांकां सोडून जेंतिलांक ही सुवार्ता परगट स्विकार करचे बरी केलें. आमकां कळीत आसा सगळे इतिहास. पवित्र पुस्तक हे परी बरोवन आसतलें. बांदप्यांनी जांबरो त्या जुदेवांनी इस्रायलकारांनी उपकार ना म्हणून सांडुल्लो फातरस तो एक कितें म्हणटा ताका कुनिगार असो जागो दिवन नाश केल्ले, तो जांपलो मुल्या पातर म्हळ्यार तो जांपलो आमच्या साल्वासांव. हें सर्वेस्पराचें काम आमच्या दोळ्यांक एक विचित्र. तर मोगाचो भाव भयणीनो, साल्वासांव आमी नेगार करचें न्ही. साल्वासांव आमकां आमच्या भुरग्यांक गरजेचें. दुसरें कितेंय दिनातल्यार वडना. तांकां मागणें, तांकां न्यायनीत, मर्याद कितें उत्तीम पावल सांगता म्हळ्यार तें आमी शिकवया. आनी अशें शिकोवन आमी जैतवन जावया, पवित्रत्वेचे सत्तेन मरया आनी सर्वेस्पर देव आमकां आशिर्वादान भरतलो. तर एक घडी भर मागया. सर्वेस्पर बापा तुका अर्घा होगळापानी वाखाणी दिता, तुज्या नांवाक हांव महिमा दिता. आयच्या दिसा तुजी सुवार्ता हांवें परगट केल्या. आज कितलींशीं जाणां साल्वासांव नेगार करन तांच्याच संवसारांत फातकांच्या कोंडांत आसात. देवा, मोस, वंचन, धग, मारामार, पिडापीड हे सक्कड करते आसा सर्वेस्परा, तुका कळीत आसा. तर कितलींशीं जाणां आज परिवर्तन जायनासतना जियेते आसात. ही सुवार्ता आशिर्वाद बेसां वाडोवंदी, पेकोण वाडोवंदी, काळजां मनां लोकांची बदलून तुजे ते फाटी येवंक तांकां पवित्र सकत मेळोवंदी. हांव मागता सगळे परचे खातीर, विशेश बापान बावतिज्म घेवन तुजे तो पयस गेल्ल्या खातीर आनी बावतिज्म घेनातल्या खातीर तांणी स्वताचो उजवाड तांकां मेळच्या खातीर. विशेष बापान हांव मागता, सुमी तुवें सांगलें मागण्यान आनी उपकारी मनान तुमी तुमची त्या सवां भेटया म्हूण पावल आमकां सांगता. आज तुका हांव अर्घां दिता तुवें दिल्ल्या देण्या खातीर, सुवार्ते खातीर, ह्या वाचपा खातीर, आमच्या पवित्र सभे खातीर, आमकां दिल्ल्या मागण्याच्या स्पिरिता खातीर, भावार्था खातीर आमी तुका अर्घां दिता. आमची त्या सावां समर्पण दिता. कुडीची मतीची भलायकी हस्कत काय सक्कड पयस कर, आमकां बरी भलायकी फावो कर. जी कोण पिडेंत आसात, तांतुळणार आसात, माराणी कर्गा कोळाक जावन आसात, रेणांत आसात, सोलवून आसात, केजीत आसात, तांकां सगळ्यांक तुज्या हातांत हांव समर्पण दिता. गांवांत परगांवांत वावर करचे आमच्या भुरग्यापणांचेर आशिर्वाद घाल, आमच्या वडिलांचेर आशिर्वाद घाल. सगळे संवसारचें रूप तूं नवें करूं सांगताय. सर्वेस्परा तुजो पवित्रत्व हर एकल्या थंय काम करूं दी. तुवें सांगलें जे कितें बांदताय तें बांदता, सोडयता तें सोडयता. जेजू तुज्या नांवान आशिर्वाद सोडयता, बेसांव सोडयता, पेकोण सोडयता. 38 वर्सां तळे लागीं असलेल्याक तुवें आपुडलें, मेल्ल्या लासारा तुवें जीव दिलोय, कुरड्या दोळे, तोट्या पांय, मोन्या कुलोर, बेऱ्यांक आयकूच बरें केल्ल्या तुजे सक्तेवन बुडवत महिमेवन हांव मागता. टच, एनॉयंट, हील फॉर युअर ग्लोरी. जेजू क्रिस्ताच्या नांवान हांव मागता. सर पदवेदार देव, बाप, पूत आनी पवित्रत्व तुमचेर आशिर्वाद घालो. बापू फ्रँकलिन सोजू शोमो गादीयेसीस म्हज्या खातीर, म्हज्या सुवार्थेच्या मिसावा खातीर मागा. आमेन.